चूर चुरे मोजे कोरी नासतना रोटा त्या राना आसा दुधा अशें येता मागीर एक गाय येता आनी ती गाय मागीर ताका दूध दिता तें बी दाखयताय आमी. Hey friends, welcome back to my mom's videos. हाय फ्रेंड्स, कशें आहाय तुमी सगलीं? समजता तुमी सगलीं बरीं आहाय मू. चोय हांव आज खंय येयलें तें आज हांव आमगेले एक वन ऑफ द सेलिब्रिटी. सो तुमकां हांव आज दाखयता सेलिब्रिटी मेळपा वयता. ओके, ताच्या पयलीं आमी मेळ्ळ्या तेगेले मिस्टर जेरोम. केस आहा तूं? हां बरो, तुमी कशें? गुड गुड गुड. सो आज आमी स्पेशल येयलंय. तो आमगेलो गांव भाव सांग्या वयलो. सो स्पेशल आमी ताका मेळपा आमी येयले आज. तुमकां दाखोवया म्हळें की आमगे गोवन हिस्ट्री तियात्राची हिरोईन आमगे नंबर 1. सो येस आमी दाखयता तुका, दाखयता तुमकां. आनी इचय हांव वचपा पयलें स्पेशल येयलां तांकां मेळपा. आनी सर तूं डायरेक्टर न्हू, तुवें कितले तियात्र बरयले तुवें? हांवें 4 स्टेजीर बरयले आनी त्यार चवथी तुमकां रेडियोचेर पार्टी येयले. रेडिओवाचे आनी टीव्हीर कांतले जाले आनी युट्यूबाचेर 9. युट्यूबाचे हांवें 9. ओके. आनी पयलीं तियात्र म्हळ्यार फेमस हेजे रेडिओवाचे म्हळ्यार फेमस न्हू सामको? फेमस तेन्ना पार्टी येता त्यो FM. कार्नवाल आसता. आनी तूं मागीर कुयट आसतालें? आनी तूं कुयट कोयट गेलो मागीर तूं कुयट सोबरयतालो? कोयट सावन बरयलो मागीर परत हाडटा हांव हिंगा. ओके प्लस तांकां कोण फ्रेंडाक तांकां हांवें दिले पार्ट्यो, ओके. कांतरी दिले. आनी- पूण नांव गायना नांव घेना जालो? फकत नांव गायलें आमगे शाहून. आं. तूं तियात्र बरयता आनी तुजें नांव कित्याक गायना काय म्हणून. आनी तुगे फेमस तियात्र खंयचो सामको? म्हणजे दारूण काळजाचो. आं गोंय दारूण काळजाचो. आं ओके. दारूण काळजाचो. नशिबांतल्यान चुकना बॉम्बे. नशिबातलो चुकोन. हांव बॉम्बे गेले तुमी? ओके. जशें तुका तशें म्हाका. ओके बाबणाचो एक लेडी शो ओके 1978 ओके. आनी हां आनी मॅडमीन केलें न्ही कामू? ना ते रेडियाची हांव स्टेजीचेर ना ते. आं ओके ना मागीर पयलीं हांव अंकोर आसता मुगे ते एक्टर दुसरे आं ओके. सावंडे सावदर व्हडटें. आतां तुगे मेन एक्टर कोण आहलोले तुगे तियात्रान? म्हणजे पाशू घाल्लो, पेगा घाल्लो, हॉर्टेन्स पेरेरा ओके कॉमेडी, साल्वादर सावंडे, ओके तेगे बोईन टीम, म्युनी, पावलीन रोनी, आयफेलो, बा पिटर, बॅटीफॉन, बॉम्बे, ओके बाब आग्नेर ओके. आनी मागीर नेय आनी दुसरे अनिल डिकोस्ता मेलो पयर आं फाटी सिंगर. सो ते आनी बरयलो हाय आतां हांवें सांग कितें येवपा हांव? कांतरो आनी 4 काडलो हांवें. ओके ते ती कोणाक दिवपाची ओके. त्या रोनसार म्हणला आं फादर बोलमेसा काडलें आं ओके मातशें पयलीं. आनी तो वेल्लेंकार, सुभाष वेल्लेंकार तेंची काडलो हांवें. सो फ्रेंड्स आतां आमी मेळ्या आमगेली मोस्ट ब्युटिफूल हिरोईन आनी आजूच ती ब्युटिफूल आहा. हेचंय हाय मिस करिना. केशें आहा तूं? हांव हा बरें. अरे आज पासून ती काय बरं ब्युटिफूल सत्य सामकें. सो फ्रेंड्स तुमी जाणां आसतलीं 1984 ह्या वर्सा एक सामको फेमस तियात्र जालो सामको 3 सेंचुरी. आमगेलो बाब मिनीन दे बांदारा गेलो आनी तेजें नांव आहलोलें सुकोरीन. सो तुमकां खबर नाल्यार तुमगे पेरंट्सांक विचारे, सगलीं यंगस्टर्स तुमी विचारे तुमगे पेरंट्सां कडेन. सुकोरीन तियात्र आवडटा तेका आमी विचारे हिरोईन कोण आहलो ती. ती आमगेली गांवांची आहलोली क्वीन सुकोरीन चय. आनी आज आमी ते कडेन 2-3 क्वेश्चन विचारया तियात्राची. लायक ते टायमाचेर न्हू आतां म्हणटा कार आहाय आनी त्या टायमाचेर कितको आसतालो ट्रान्सपोर्टू? आमकां बस आसताली मडगांवसान. सगळ्या तियात्रिसां? हय सगळ्यांक बस आसताली. आनी तुमी हिंग सांग्यासां कितको वयताले? बसीन वयताली. ओके हिंगसर बसीन. बसीनचो मागीर मडगांवसान मागीर डायरेक्टरागे बस आसताली. ओके डायरेक्टरागे बस आसताली. सो टोटल आतां लायक तो असो सुपर हिट सामको तियात्र. त्या तियात्रा सामकें युनीक हें कितें आहलोलें लायक सिग्नेचर मार्क कितें आहलोलो म्हणजे ते जावपाची वळखतालीं ते हेका तियात्रा? तियात्राक हय
तो तियात्र ती न्हू ट्रू स्टोरी आहली. ओके ट्रू स्टोरी हा म्हण तो की फर्स्ट स्टेज जाली आमगेली तेन्ना तो तियात्र बोन उडयलो आनी कोर्टांक आयलो कोणें तरी आपल्या तो लागता म्हणून. ओके मागीर आमी शो बंद जाले. मागीर त्या हितून कोर्टाक घातकीर ते म्हणपाक लागले हो तुमच्यान शो करूंक जायना तुमचेर केस म्हणल्या. मागीर ते जुईजान विचारलें तुजें नांव कितें काय म्हणून म्हजें. हांवें सांगलें म्हजें नांव सुकोरीन म्हणून. ओके मागीर आपल्या बर्थ सर्टिफिकेट जाय म्हणपाक लागलो. म्हजें बरें हो तियात्र म्हज्या नांवार अशें घाल म्हणून. मागीर बर्थ सर्टिफिकेट दाखयतकीर ते कोण एकले बायलेन जायते प्रॉब्लेम केले. मागीर ते बर्थ सर्टिफिकेट दाखयतकीर मागीर ताणें आमकां दिलें परमिशन हरे म्हजें नांव म्हणून तें. ओके आनी म्हगे स्टोरी म्हगे अशें काडली म्हायती आतां. मागीर त्या कोर्टार जिखतकीर मागीर तो सारको फास्ट रनींग जावपाक लागलो. म्हणजे तो इतलो म्हणजे त्या टायमाचेर देखून जाता तो तेश कोन हय केसो आनी कितें पडटाल्यो. दिसा सारके 4-4 शो जावपाक लागले. खूब टायर्ड दिसा 4 शो हय, मागीर दीस भर थिंगा वता आसता तो. थिंगा रावताली डायरेक्टर रावताली. सारकें जायनासलें. खूब त्रास जाताले सगळे. ओके आनी त्या टायमाचेर तुगे भुरगीं बी आसलेलीं. ना तेन्ना हांव कोणा ओके 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 आनी आतां कितू भुरगीं हाय. 2 जाण चेडवां. ओके 2 जाण चेडवां. दोगांय काजार गेली. ओके सांग्या रे हो पयस. ना एकलो मडगांव केला एकलो सावड केला. ओके सो ती एक्टींग कोताय ना 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 ती तियात्रा बी तेगे गेले. म्हजे उमना. ओके आनी आतां लेटस्ट तियात्रा बी गेल्ले हूंय. आतां फादरागे नाचलो फादर तादिवालो कोण गुन्यांवकार म्हणून ते 2 सॉंग्स म्हणलो हांवें. ओके तेश करून हे बी टोस्ट सॉंग बी जायती म्हणटा बड्डे या काजराची बी सावदी बीन ते चालू आहा युट्यूबार. ओके युट्यूबार कांतर जायते गायले. ओके कळ्ळें. आनी सो हांवें म्हळें हांवें चिंतिल्लें आनी येया म्हळें कित्याक आमगे सांग्यार रेतू व्हडले सुपरस्टार आहा सेलिब्रिटी आहा आनी हिंगे गोंय येयलो आसतो एक घेया म्हणटा की इंटरव्यू. एक्चुली आज म्हाका वचपाचें आमी म्हळ्यार हांवें चिंतिल्लें की हांव वचोन इंटरव्यू घेतो म्हळें कित्याक आमगे गांव भयण आनी हांव येनासर रावतां. ओके सो येस आनी ओके आनी ती स्टोरी लायन कितें चालवली सुकोरीन म्हणजे इतू फेमस कितें आसतालो तो तियात्र. तो फेमस जालो ती ट्रू स्टोरी म्हणून सगळ्या जाग जाली. ओके ते एक सुकुन्ना मारताय ते एक काजारी आसता तेका मारताय. ओके मागीर एक राना एश कोन एक भुरगो मेळटा पाय सुकुन्ना पाय भुरगो मेळटा धाकलो आनी तो भुरगो रडटा त्या राना सदबुदा आशेता. मागीर एक गाय येता आनी ती गाय मागीर तेका दूध दिता ते बी दाखयताय. आमी ती सीन सारकी लोकांन एक्सेप्ट केल्ली सारकी बरी म्हणून ह्या तियात्राची मेन ती सीन एश कोन जाली फेमस जाल्ली त्या तियात्रान. सो फ्रेंड्स आतां तुमी विचाराय तुमगे पेरंट्सांक विचाराय तूं म्हणटे जाल्यार आमगे हिरोईनी मिस सुकोरीन आनी येस स्टोरी तुमी जाणा जाल्यार कमेंटान घालाय म्हाका आनी तुमगे पेरंट्सांक विचाराय आनी सांगाय. ओके सो मॅम तुका आनी कितू लायक अवॉर्ड्स बी मेळ्ळाय. हय हांव कुयट एक म्युजिकल शो नाचलेलें. ओके तुमी कुयट आसतालीं. हय हांव कुयट आसतालें 25 वर्सां सुमार कुयट आसतालें. मागीर शाहू आल्वेडा म्हणटा म्युजिकल शो काडलो. ओके तेगे हितून म्हाका तेणें हें केल्लें तेणें म्हाका एवॉर्ड दिल्लो तेगे शोन. ओके आनी मागीर हिंगा गव्हर्मेंटान मागीर 2 दिले आनी 2 दिवपा उरले. जायत कोणेन मेळ्ळे म्हाका एवॉर्ड. ओके सो मॅम तुगे कितें एश कोन एक स्टोरी बी कितें आहा लायक तुगे तियात्रा जर्नी कितें एक एश कोन कितें जालोलें कितें आमकां आयकपा सगल्या. आहा एक दीस आमगे वयलो कोण तो आमचो प्रिन्स जॅकब येयलो आनी तेन्ना सुकुरीन तियार बंद दवरलेलो. ओके तो येयला म्हणूंक लागलो आपल्याशें एक्टर पालो हें जाता तेणे पाल येना म्हणटा आनी आपल्या सारकी गरज आसा तुजी. ओके आनी हांवें सांगलें बाबा हांव सांगलें कशें येतलें हांवें म्हणलें तियात्र बंद केलो सुकुरीन गेलो आतां ओके आनी आतां म्हाका नाचोंक नाका आतां हांव काजार जाता म्हूण सांगलें तर पूण तो आयकोना जालो. मागीर सारको हें अपसेट जालो तो. हांवें मागीर आमचो पाय म्हणूंक लागलो आसूं रातभर शींग आनी ताका सालवार कर म्हणून म्हापसा शो आसलो तेजो. आनी म्हाका अशें दिसलें कित्याक आतां सडन हो तियार करतलें कितें जायत जाल्यार मागीर सुकोरीन तियात्राचेर रिपाक पडटलो म्हणजे हें तितून नासलें हिंगा कितें केलें तेणें तें म्हाका जावं नाका आसलें. मागीर रातभर हांव शिकलें तो नॉन स्टॉप शो तो डबल रोल केलो हांवें. रातभर शिकलें आनी मागीर तेजो शो हांवें केलो. हे म्हज्या लायफान फर्स्ट हांवें ताका दाखोवपाक हे भाशेन केला तियात्र. ओके नांव कितें तियात्राचें. कागोद स्टॉप शो ओके म्हापसा. सो प्रिन्स जॅकबाक गेल्या शोआकूय बीन मॅडमीन काम केलें नांव कागोद. ओके आनी आनी आतां हेंचा मेल आनी कितें रोल्स बी मेळ्ळे तुका. टोस्ट सॉंग करता. ओके टोस्ट सॉंग. ओके ओके सो फ्रेंड्स तुमकां सावद आनी टोस्ट सॉंग आनी कसली सॉंग्स
फॉर ऑल ओकेशन्स कितें सॉंग्स बी म्हणपाक जाय जाल्यार तुमच्यान मिस सुकोरिना कॉन्टॅक्ट करपा जाता. तेगे नंबर हांव म्हगेल्या डिस्क्रिप्शनाक घातलें नाल्यार हे ब्लॉगाचेर घातलें आनी तुमच्यान ताका कॉन्टॅक्ट करपा जाता. ओके. आनी येस आज पासून ते ब्युटिफूल आतां चोय. सो ओके नॉन स्टॉप म्हणून कितें लायक नॉन स्टॉप नॉन स्टॉप बरें नॉन स्टॉप करूं एकदम बरें लोकांक टायमूय पास बरो आतां बरी कांतारां आसता कांत म्हणून आसता एक एक पड्डा फाटल्यान कांत आसता तेजे ते नॉन स्टॉप शो सारके बरे पावरफूल वयताले पयले. आतां हे तियात्र आतां हे जरा सगळे तियात्र जाता. नॉन स्टॉप मिनींग एस कितें नॉन स्टॉप म्हणजे नॉन स्टॉप म्हणजे तुका आनी तियात्र म्हणजे हे कांतारां ना हे आतां कांतारां ना फकत कांत फाटतिल्ले कांत म्हणून वयताले तेजेरूच ते नॉन स्टॉप शो म्हणजे ते नॉन स्टॉप ते आतां ओके मदें आनी कांय ना फकत कांतरां उलोवप पाट पाट कांतारां अशें ते बरें दिसतालें पळोवपाक. ओके कळ्ळें. आनी डिफिकल्ट ते करपाक डिफिकल्ट. आनी त्या टायमाचे लायक कितू शो जाताले अशें करून जाताले पॅट्रिकाक नाचला तेन्ना 25 शो केले फामडी वडकोना हे पाशेकर नाचना विस्वासघात ते थोडे शो जाले. मागीर सुकोरिना जाले 300 वयर जाले. मागीर पूतकोणाचो सेकंड पार्ट काडलो तेका जाले 30 कितले. मागीर आधार म्हणून एक काडलो तेका 50 जाले. अशें 50 30 अशें म्हळ्यार हो सारको चड हें जालो सुकोरीन. ओके. सो आनी तुमगे इंटरव्यू चालू आसतले न्हू. हय आसताय हांवूच वचना हांव पळयताय. सो फ्रेंड्स आतां मी सुकोरिना रिक्वेस्ट केला तुमकां लागून एक धाकटेशें कांतार म्हणू. सो येस आतां आमी आयकया एक कांतार. ओके. चूर चुरे मोजे कोरी नासतना दीस रात म्हाका मारून इतके जावन दारून वसल्या यायचो बेसार आसतना रावतेली ह्याच घरान हांव रावतेली कितले मारल्यार पासून रावतेली हांव सोसून फकत ह्याच घरान हांव मोडटेली रोटा म्हज्या नशिबा सूख केन्ना हांव पळयतेली ह्या भुरग्याक जल्माक हाडटेली संवसाराचो उजवाड दितेली ह्या भुरग्याक जल्माक हाडटेली संवसाराचो उजवाड दितेली. Wow. So hope you all enjoyed it. So मुगे एक क्वेश्चन आहलोलें. सपोज आतां आमकां हो तियात्र चोवपा जाय पोतून जाल्यार पोतून चोवपा जाय जाल्यार हांव रेडी आहा. ओके. सो हांव रेडी आहा सारकें बाय हाड डायरेक्टराकूच सांगचें पडटलें. सो आतां डायरेक्टराक सांगपा पडलें. सो म्हाका सारको चोवपा जाय आसतो आतां तियात्र. हो बाब मिनीन ते बाजारान हो ब्लॉग चोयल्या पुरो आनी हो तियात्र आनी एक पडपोतून हाडल्या पुरो आनी हांव खोरें चोयतालें हो तियात्र कित्याक म्हाका इंट्रस्ट आहा चोवपाक. इतली बरी स्टोरी दिसली अशी म्हाका जे पळय आमकां मॅडमीन सांगिल्लें ते भाशेन. सो येस सो आतां सराक विचारया सो तुगे एक खंयचो युनीक डायलॉग नाल्यार कितें उगड आसा तुका. आतां कितलीं वर्सां जालीं 40-50 वर्सां पयलीं. कितें कितें एक खंयचो तुगे तियात्रा खंयचो एक डायलॉग फेमस डायलॉग. एक काजूक फकट येयले म्हणटो सगळे लोक जाणां आसता ते काजूक काज जावचे आसा म्हणून. Do you like our
videos, because if you like our videos, subscribe and like. If you don't subscribe now, what are you waiting for? Subscribe right now in our channel.